जेन्ना काँग्रेस सत्तेर आशिल्लो तेन्ना आमचे धडे आमकां दिसना. आमच्या ह्या सरकारान काँग्रेसान कामां केलेली तेजो व्हॅल्यू आमकां तेन्ना कळनासलो. पूण आयज जेन्ना दुसरो सरकार येयलो, जेन्ना आयज बीजेपीचो सरकार येयलो तेन्ना दर एक नागरिकांक कळून येयले तो हे काँग्रेस सरकाराचो व्हॅल्यू म्हणटा तो आयज कळून येयलो आनी त्या पासून आयज दर एक नागरीक आयज जॉयन जावपाक लागला. आयज हांगासर जायत्यो पार्ट्यो तुमी जाणा पॉलिटिकल पार्ट्यो इलेक्शनाचो काळ येयलो म्हणटच कोण उदीक फ्री दिता, कोण इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिता, कोण म्हणटा आमी एड्युकेशन फ्री दिता. पूण कोण उलयना बाबा आयज एक लायट जावं उदक जावं एड्युकेशन, एक लायटीचे बील कितले येतले घराब्याक 2000, उदकाचे कितले येतले 2000, 4000, एड्युकेशनाक घरांत तर 2-3 जाण भुरगीं आसल्यार कितलो दिसपेक जावंक शकता 10,000, 15,000. पूण कोणूच हे पक्ष कोणूच उलयना बाबा गोंया आमी एक बरी इंडस्ट्री हाडटले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले, दर एक नागरिकाक एक 20-30 हजाराचे एक जॉब दितले. हे 30 हजाराचे जर जॉब दी जाल्यार म्हाका दिसता आख्खो घरापो चलोवंक शकता. उदकाक कोणाक उदकाचे पयशे हारी करपाचे फ्री दिवपाची गरज ना, लायट फ्री दिवपाची गरज ना, एड्युकेशन कोणाक दिवपाची गरज ना. आमी ह्या सरकार आमी हेजेर नजर दवरून आमी फुडें वयतले आनी मागता आमी सगळे हे फॅमिलींतले काँग्रेस फॅमिलींतले आमी सगळे एकठांय जावचे. हांगासर आमच्या भितर कितें वयर सकयल आहा आमच्या भितर हे 4 वण्टींनी आमी धरचे. कुमारजुवा ब्लॉक काँग्रेसचो अध्यक्ष म्हणून काम केल्लो तो आयज स्वघरा परत येता. तेजे ह्या वेळार आमी स्वागत करतात. त्याच बरोबर बाब उत्तम मुळगांवकर जो सरपंच आसा करमळी गांवचो, राजेश नायक आदलो सरपंच, बाब अंबर आमोणकर, बाब जुलियो हेडिया, बाब निकोलस रापोस, मोहन पिवळकर, मनीषा सावंत, बाब लक्ष्मण पै, ॲडव्होकेट शैलेश गावस, बाब तातू गावस, अल्बिन सिक्वेरा, संदीप केरकर, विजय केळुस्कर, बाब मिनिन पिंटो, दर्शन सकरदांडे, प्रकाश आचार्य, रघुवीर वळवयकर, सुरेश नाडकर, कृष्णा कापुला यांचे बरोबर असंख्य आनी कार्यकर्ते आयज काँग्रेस पक्षान रितसर प्रवेश केल्लो आसा. हांव पयलीं म्हणजे माफी मागता. आमचे काँग्रेस बिकी म्हणटा तशें काँग्रेस आनी बाबा एल्विसान म्हणलें तशें हें काँग्रेस ऑफिस आतां ल्हान पडपाक लागला. त्याचा प्रत्येक जे फंक्शन जातात त्या फंक्शनाक म्हणजे जेन्ना लोक जॉयन जातात आमकां सकयल वचून तांकां मागीर स्वागत करपाक पडटा फॉर्मल फंक्शन जातकीर. ह्या वेळार बाब समील खूब मदीं डिसिजन घेवपाक थोडो घुस्पतालो. बाब मिनीन तेजे बरोबर आसतालो, तांकां गायड करतालो. गेल्या 6-7 म्हयने ह्या हेजेर चर्चा आमची सुरू आशिल्ली बाब समीला बरोबर. पूण समील खंय तरी कितें तरी मनान हें जातालो, मातसो दसकतालो, मातसो फाटीं सरतालो. आनी मागीर बाब एल्विसान थोडी लीड घेतली. एल्विसान तेजेर थोडो उजेड घातलो आनी मातशी ताका थोडी लायट दिसपाक लागली. तेजे नंतर ताका आदलो फ्रेंड मिकी बाब मेळ्ळो. मिकी बाबान ताका आनी थोडी क्लॅरिटी दिली आनी म्हाका दिसता समील बाबान आयज डिसिजन घेतले की आपले सगळे तेजे खूब बरे मागपी आयज पळोवपाक मेळ्ळे. आयज खुबशे सकयल आसा, सायडी आसा. आमचे सगळे कुंभरजुव्याचे ऑफिस बेरर बाब मारियो पिंटो, बाब बालाद्रेस, बाब विशाल तर ब्लॉक प्रेसिडेंट, बाब ग्लेन आनी हेर सगळे आमचे सगळ्यांचे नांव घेवपाक वचना, ऑलरेडी संकल्पान घेतलेले आसा. ते सगळे एक जावन आयज समिलाच्या ह्या येवकाराक सुवाळ्याक ते मुद्दम हांगा हाजीर जाल्ले आसा. हाचेर बाब समिलाचे एक्सेप्टन्स कुंभारजुवा मतदारसंघात आनी आमच्या काँग्रेस परिवारान, कारण समील म्हणतो काँग्रेस परिवारांतल्यान ग्रो जालो. आयज समिलाक कळोन चुकले की खंय तरी तेगेले मातशें पावल हें जालें आनी आयज परत स्वघरां गेल्लो आसा आनी ह्या घरा येवन परत त्याच फॅमिलीचो म्हणटा हांगा ताका एक्सेप्टन्स जे पळयलां सगळे लोक येवन त्या हेजेर म्हाका दिसता बाब समिलान एक बरी लिडरशीप दिवची आनी कुंभारजुवा मतदारसंघ परत
एकदा काँग्रेसचो झेंडो थंय लावपाक काँग्रेसीक खूब मदत जातली. तशें पळोवंक गेल्यार काँग्रेस पक्ष हो म्हाका नवो न्ही. हांव म्हाका दिसता वैयक्तीक हांगा जितके जाण आसा काँग्रेसचे पदाधिकारी तांकां सगळ्यांक वैयक्तीक नांवान वळखता आनी तेवूय म्हाका वळखता. आतां फक्त कशें आसलें, एक खंय तरी हांव जरी काँग्रेस पक्षांच्यान मदीं गेलो तर फक्त शरिरान गेल्लो, मनान हांगाच आसलो. त्या खातीर परत हांगा येयलो. त्या खातीर हांव सगळ्यांचे तुमचे आभार व्यक्त करता की कारण तुमी म्हाका हांगा एक काँग्रेस पक्षांत प्रवेश दिवन एक संदी दिलेली आसा. आनी येणारे जे आमकां खबर आसा की विधानसभेचे इलेक्शन जे आसतलें ते सगळ्यांत म्हत्वाचें इलेक्शन, कारण इट इज अ सिच्युएशन फॉर गोवा, इट इज आयदर डू ऑर डाय. कारण आमी जी परिस्थिती पळयल्या गेल्या 10 वर्सां ह्या गोंयभर जी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ही जी परिस्थिती कठीण प्रत्येक गोंयकाराचेर हाडलेली आसा, तेका तर आमी तुमच्यान तर भायर सरतले जाल्यार आमकां एकूच पर्याय म्हणजे काँग्रेस पक्षाचो सरकार. आनी त्या खातीर आज आमी पळयता की गोंयभर, हांव म्हणटा आमच्याच मतदारसंघांनी संपूर्ण गोंयभर वेगळे वेगळे लिडर काँग्रेस पक्षाकडे जॉईन जाता. कारण काँग्रेस पक्ष हो फक्त पक्ष न्हू तर एक विचार. आयज आमचो समीर वळवयकर एका वेलकम करता काँग्रेस पक्षान आनी तो बरे तरेन आमच्या कुमारदेव कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करतलो काँग्रेसीची, आनी काँग्रेसीक घट करपाक आमकां काँग्रेस पार्टीक हेल्प करतलो. ते गोंय आपल्या मुखार दवरून भितर सरल्या अशी म्हाका खात्री आसा आनी म्हाका आशा आसा एक गोंयच्या बरेपणाक ह्या काँग्रेस पार्टीन भितर सरल्या आनी कांयच हाजो उद्देश ना. काँग्रेस पार्टी बळकट जातलीच, पण शेवटी गोंयचें कितें जातलें ह्या विचाराचेर बाब समीर आनी सगळ्या सांगाती हांगा आज फुडें सरल्या. आनी ज्या पद्दतीन आनीक लोक भितर सरता म्हाका दिसता हें ऑफिस आमकां वाडोवचें पडटलें गिरीश बाब. आनी कित्याक आतां खूब लोक भायरूय आसा. हांव भितर सरता आसतना म्हाका ते गर्देंतल्यान भितर सरपाक सुद्दां खूब अवघड जाल्लें आसा. कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जे गांव येतात ते इतले सुंदर आसा, ताजी हेरिटेज इतली मोठी आसा. हे सांबाळपाचें काम जबाबदारी ताणें स्विकारची. गोंयचें डिस्ट्रक्शन बीजेपी सरकारान जशें चलयलां ताका आडो घालचो अशी म्हजी तांकां विनंती. गार्बेज प्लांटां खंय घालची ती सरकाराक कळना. आज गार्बेजीची इतली सोल्युशन बरी आसा, पण तांकां कॅपिटल इंटेन्सिव्ह प्लांट जाय. कित्याक कोट्यांनी शेकड्यांनी कोट्यांनी तांकां पयशे तातूंत इन्वेस्ट करपाक जाय. बाकी कांय कामाक न्हय, पूण आपलेंच भरपाक. तर म्हाका दिसता ओल्ड गोवा हेरिटेज जी आसा जगभर प्रसिद्ध, आनी ते खंयच्या धर्माचें काम न्हय. कांय लोकांक एक विचार येता अमक्या धर्माचें की काय ना. युनेस्कोन जेन्ना ताका वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिल्लो आसा तो त्या स्थान ज्या पद्दतीन तें आसा तें जगभर प्रसिद्ध आसा. तें सांबाळपाचें काम तुमी करतले. आयज तो जॉईन जाले तेजे फ्रेंड सगळे, त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी विशाल वळवयकराक हांव शाबासकी दिता आनी तेज्या टिमीक सगळे शाबासकी दिता. कारण थंय कितें नासतना सुद्दां तेणी आपली जी टीम चालू दवरलें काम. आनी म्हाका दिसता एक असो ब्लॉक आसा जेणी सगळे आपले फ्रंटर ऑर्गनायझेशन दवरला आनी कितेंय काम दिले उपरांत कुंभारजुंय म्हणटा ती पयली फर्स्ट आसता.